हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक हारगा, देवाक धीनवास, देवाक स्तुती आनी देवाक महिमा. तो सोबीत काळीचो देव आसा. तो आपले उतार उलयलेले पुरो करता. ज्या वेळार तो उलयता ती उतरां पुरी जाता. आनी कित्याक तेची उतरां जिवी आनी गुणवंत म्हणटात. आनी ती दोनूय वाटांनी पाजयलेल्या तलवारी भाशेन ते आमचे जिवितान काम करतात. ते आमच्या जिवितान काम करता. जशें म्हज्या जिवितान हांवें जसो देवाच्या उतराचेर विश्वास ठेयला आनी देवाच्या उतरान म्हाका वयर काडला, हांवूय पासून तुमकां तेंच दिवंक सोदतां जें म्हजें देवान म्हाका दिलां. तें म्हटल्यार उतरां वरवीं जिवीत जगूंक. आमेन. हेच देवाच्या उतरान आयज आमी भितर सरया. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाक दिनवासुया कित्याक तो बरो आसा आनी तो आमचो मोग करता. आनी आमी जें कितें तेच्या लागीं विश्वासान मागता तो विश्वासीपणान आनी प्रामाणीकपणान आमकां दिता. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, आमचे लागसून देवाक कांय नाका. ताका जाय तो फकत आमचो वेळ आनी आमचो मोग. धर्मदुतांचो इतिहास 17 आनी 24 आनी 25 वळ आमकां सांगता. Acts chapter 17 verse 24 and 25. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितले रचला तो देव, सर्गाचो आनी पृथ्वेचो धनी जावन मनशांच्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कसलेच गरजेक सापडलेल्या भाशेन मनशांचे सेवा चाकरेची ताका गरज ना. कित्याक सगळ्यांक जिवीत आनी श्वास आनी सगळ्यो वस्तू दिता तो तोच. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां कितें सांगता धर्मदुतांच्या इतिहासान. ह्या संवसारान जितलें कितें रचलां, जितलें कितें आसा तें रचला तो देव आसा. तो सर्गाचो आनी पृथ्वेचो धनी जावन आसा आनी तो मनशांच्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरान रावना. न्हय ताका मनशाच्या सेवा चाकरेची गरज आसा. मनशांच्या सेवा चाकरेची गरज आसा. कित्याक आमकां जिवीत, श्वास आनी सगळ्यो वस्तू दिता तो तोच. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाच्या हातान मरण आसा, देवाच्या हातान जिवीत आसा. आयज आमी जेन्ना सकाळीं उठ्ठा आनी हो श्वास घेता, कित्याक तो दिनारो देव आसा. जिवीत, श्वास सगळें तोच दिता. ताका आमच्या चाकरीची गरज ना. ताका जाय तें फकत आमचो मोग, ताका जाय तें फकत आमचो वेळ. त्या देवाक ह्या वेळार दिनवासुया, ताची स्तुती करुया, ताका वाखाणुया, कित्याक तो बरो आसा, कित्याक तो बरो आसा. लिबोराहान तारामा कियोरो बोत्रमा से खेरे बेरेबे लेबोराहान तारामा सिकात्रमा जाकरो बकियारा ओब्रिहिनमा करामान तारामा केरो बोसेके ओब्रिहिनमा कराबा. हालेलुया. कित्याक तो बरो आसा, तो बरो आसा. आनी तो आमचो जण एकल्याचो मोग करता. आमी कशें आसो, वायट आसो, असक्त आसो, पातकान पडलेली आसो, कितें आसो, हर एका मनशाक देव एक चान्स दिता. आतां तो चान्स घेवचो वो ना घेवचो तें तुज्या आनी म्हज्या हातान आसा. जण एकल्याक मोगाच्या भाव भयणांनो चान्स आसा. जण एकल्याक देव चान्स दिता. देखून घडी आयज तुमकां ह्यो चान्स मेवळा. देवाच्या लागीं रावात, देवाक चिकटून रावात, देवाचो मोग करात, देवाचो मोग करात. कित्याक देव वर्तो आसा, देव वर्तो आसा आनी तो जण एकल्याक चान्स दिता, जण एकल्याक चान्स दिता, जण एकल्याक चान्स दिता. ह्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो, त्या जिव्या देवाक आमी दिनवासुया, ताची स्तुती करुया. हर एका परिस्थितीन, हर एका सिच्युएशनान देवाक वाखाणुया, कित्याक तो आमच्या सांगाता आसा. तो आमकां केन्नाच एकटो सांडिना. त्या देवाक वाखाणुया ह्या वेळार. गीत गाऊन स्तुती कर
जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसूया, करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हरसूया, करून ताची स्तुती. पातक्यांचो मोग ताणे केलो, आमचे खातीर तो खुरसार मेलो. पातक्यांचो मोग ताणे केलो, आमचे खातीर तो खुरसार मेलो. पातकांतावन आमकां मुक्त केलो, स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो. पातकांतावन म्हाका मुक्त केलो, स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हरसूया, करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हरसूया, करून ताची स्तुती. पातक्यांक तो आसा लागी, आमकां मोगान आयकोता वेगी. पातक्यांक तो आसा लागी, आमकां मोगान आयकोता वेगी. स्तुती ताची गावंक आमी कितली भागी, सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी. स्तुती ताची गावंक आमी कितली भागी, सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. सगळीं सांगात गावया. हालेलुया गाऊन हरसूया, करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हरसूया, करून ताची स्तुती. शिसांचे पाय ताणे धुले, आनी खालते पूण आमकां शिकयले. शिसांचे पाय ताणे धुले, आनी खालते पूण आमकां शिकयले. कालवारी थांव ताणे जैत जोडले, स्वर्गीचे राज आमकां जोडून दिले. कालवारी थांव ताणे जैत जोडले, स्वर्गीचे राज आमकां जोडून दिले. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हरसूया, करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हरसूया, करून
गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसूया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसूया करून ताची स्तुती. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती. आमेन. पण सगळ्यान इम्पॉर्टंट जर म्हज्या नजरेन आसा तें म्हटल्यार देवाची स्तुती. आमेन. कित्याक ज्या वेळार तूं स्तुती करताय तर खेरीज भाशेन आमी अशा देवाची आमी स्तुती करता जो देव सदां काळ योग्यतेचो आसा. आमेन. जायत्या लोकांक खबर ना स्तुती म्हटल्यार एग्जॅक्टली कितें. प्रेज द लॉर्ड. आनी आयज आमी म्हणटा आमच्या आल्तारा सामकार आमी जी गायनां करता. ओके. आमी आनी खंयच्या सुवातेचेर गायनां करता. आमी म्हणटा ती देवाक केलेली स्तुती. प्रेज द लॉर्ड. पण स्तुती म्हटल्यार एग्जॅक्टली कितें. प्रेज द लॉर्ड. हें सजमन घेवंक जाय जाल्यार आमी बेस्ट एग्जाम्पल घेवंक जाय एंजल्सचें. आमेन. कित्याक आयज भुरगे खेरीज भाशेन सर्गा राज्यार देवाची स्तुती करतात. आमेन. ऐकात सारकें. आयज भुरगे 100% दीस रात देवाची स्तुती करतात. आमेन. आनी ही स्तुती खंय देवाच्या सिंहासना लागीं आसा. आमेन. तशेंच ज्या वेळार तुमी पासून देवाची स्तुती करतात ती स्तुती देवाच्या सिंहासना लागीं वयता. आमेन. सो खूब म्हत्वाचें आसा तुमच्या तोंडांतली स्तुती देवा थंय वयता वा ना ती. आमेन. पळयात जर तुमी जॉन चॅप्टर 4:24 पळयतात जो हांवाचो 4थो अवेसवर आनी 24 पळयतात जाल्यार थंय देवाचें उतर अशा भाशेन म्हणटा देव आत्मो आनी तेच्या भस्म्यांनी तेका आत्म्यान आनी सतान भजूंक जाय. दोन वस्तू सांगल्यात जेजू क्रिस्तान. देव म्हणटा आत्मो. आमेन. सगळ्यांनी सजमोंक जाय देव आत्मो. आमी ह्या संवसारान जरी कुडीन आसल्या जाल्यारूय आमचे भितर देवान एक आत्मो दिला. पवित्र पुस्तक म्हणटा कुडीचो नाश जाता आत्मो थंय जिवीत आसा. आमेन. सो हय देवाचें उतर कितें म्हणटा आत्मो जिवीत दिता. प्रेज द लॉर्ड. सो देव आत्मो आसा आनी तेच्या भस्म्यांनी तेका आत्म्यान भजूंक जाय म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक कुडीन केलेली स्तुती देवा लागीं वचना. आमेन. आत्म्यान केलेली स्तुती देवा लागीं वयता. प्रेज द लॉर्ड. आतां तेचे बेस्ट जर एग्जाम्पल जर तुमी पळयतात जाल्यार बेस्ट स्तुती जर आमी पळयता जाल्यार तर तें म्हटल्यार मरिये मायेचें गायन. आमेन. जर तूं लूक चॅप्टर 1 आमी वयता लुकाचो पयलो अवेसवरान वयता आनी 46 लायन थंय म्हणटा आनी मरियेन म्हटलें. आमेन. आतां हय ज्या वेळार ती स्तुती करता सजमोन घेया जर आमकां मरिये मायेचें जर जिवीत खबर आसलें तर आमकां खेरीज भाशेन मरिये मायेचे गुणूय खबर आसतले. आमेन. पळयात जायते जाण ना मरिये माय म्हणटात. ओके. लक्षान घेयात मतीन घेयात. जायते जाण मरिये मायेची भक्ती करतात म्हणटात. जायते जाण म्हणटा आमी मरिये मायेचे सेवक आसात. बरी वस्त आसा. पूण सगळ्यान पयले ही सेवकाई करतना मरिये मायन कोणाची सेवकाई केल्ली आनी मरिये मायन कशी सेवकाई केल्ली हें आमी पळोवंक जाय. आमेन. कित्याक मरिये माय जर आमच्या जिवितान एक अशी अस्तुरी आसा एक अशी आवय आसा जी आवयन आमकां बेस्ट तें शिकयलां. आमेन. म्हज्या जिवितान जर हांव पळयता जाल्यार मरिये मायन आमकां बेस्ट तें शिकयलां. कितें शिकयलां. जशें तेणी आपल्या पुताक शिकयलें तशें तेणी आमकां शिकयलां. प्रेज द लॉर्ड. कितें शिकयलां. प्रेज द लॉर्ड. मरिये मायन शिकयलां देवाची स्तुती कशी करूंक जाय ती. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जेजू
खेरीज भाशेन जसो आपल्या मम्मीन शिकयला तशा भाशेन देवाची स्तुती करतालो. आमेन. पळयात, तो ज्या वेळार ल्हान आसलो त्या ताकाय तो मम्माचो आदार घेवन चलतालो. आमेन. पूण ज्या वेळार तो व्हड जालो, देवाच्या आत्म्यान भरलो, तो आतां शिकोवंक लागलो. आमेन. पळयात, हंय मरियमाय बेस्ट एग्जाम्पल दिता देवाची स्तुती कशी करूंक जाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी लूक चॅप्टर 1:46 आमकां पळयता आनी देवाचें उतर म्हणटा, आनी मरियेन म्हटलें. आमेन. आतां हें ज्या वेळार उलयता, हें ज्या वेळार मरियमायचें गायन करता, त्या वेळार कसलेंच पासून वाद्य ना आसा. आमेन. कसलेंच वाद्य ना आसा. आमेन. कसलेच इन्स्ट्रुमेंट ना आसा. गिटार ना आसा, वायलीन ना आसा, आनीक किबोर्ड ना आसा, कांयच ना आसा. मागीर कितें जावन आसा, देखच्या वरवीं मरियमायन हंय स्तुती केल्या. आमेन. पळयात, हंय मरियमायन अशा भाशेन स्तुती केला जी आत्म्याची स्तुती आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी कितें म्हणटा, मरियमायन म्हटलें, धन्याचें थोरपण म्हजो आत्मो उच वाखाणटा. आमेन. आतां हें मरियमायन खंयलें उतरां घेतल्यान, ज्या वेळार आमी फर्स्ट सॅम्युएल पळयता जाल्यार थंय हन्ना म्हणून एक दासी आसली आनी तेचे वरवीं देवान एक व्हड कृत्य केल्ली आनी त्या वेळार तिणी तें गायन गायलां. कितें म्हणटा, धन्याचें थोरपण म्हजो आत्मो उच वाखाणटा. आमेन. देवाक, म्हज्या तारकाक म्हजो जीव मुरगडटा. आमेन. सो आतां मरियमायक पासून तारणाची गरज आसली, मरियमायक पासून सॅल्वेशनाची गरज आसली. ती म्हणटा कितें, धन्याचें थोरपण म्हजो आत्मो उच वाखाणटा. आमेन. हाय प्लेसी. मरियमायन आपली वाखाणणी पयल्या सुवातेचेर हाय प्लेसीचेर दवरल्या. इतल्या हाय प्लेसीचेर वाखाणणी दवरल्या जी वाखाणणी देवान ती मानून घेतली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी मरियमायन ही वाखाणणी कित्याक केल्या ही आमकां समजूंक जाय. मरियमायन ही वाखाणणी खेच्या पासत केल्या ही आमी समजून घेवंक जाय. मरियमायन ही वाखाणणी केल्या ज्या वेळार तेच्या कुशव्यान आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी खेरीज भाशेन मरियमायन म्हटलें, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. धन्याचें थोरपण म्हजो आत्मो उच वाखाणटा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. धन्याचें थोरपण म्हजो आत्मो कितें म्हणटा, उच वाखाणटा. हाय प्लेसीचेर वाखाणणी दवरल्या. आमेन. पळयात, थोडीं जाणां म्हणटा आमी मरियमायचे शीस जाल्यार मरियमाय भाशेन वाखाणणी करूंक शिकात. आमेन. आमकां खबरूच नासतली वाखाणणी कशी करूची ती. आमकां कोणी शिकोवंकूच नासतलें वाखाणणी कशें करूंक जाय ती. पळयात, समजून घेयात, वाखाणणी ही एक सगळ्यान वयली जागा आसा आनी मरियमायन आमकां शिकयल्या वाखाणणी कशी करूंक जाय ती. आमेन. आमकां दिसता आमी एक वर्सांव घेता, एक काट्टेलीतलें वर्सांव घेता आनी तें गीत गायता, आमकां दिसता आमी वाखाणणी केली. ना. बायबल म्हणटा देव आत्मो आनी तेच्या भस्म्यांनी आत्म्यान आनी सतान भाजूंक जाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आत्म्यान आनी सतान भजूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. खूब इम्पॉर्टंट आसा. देव आत्मो जावन आसा आनी आत्म्यान आनी सतान भजणें खूब गरजेचें. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, भजूंक वाखाणणी करूंक फकत देवाकूच जाता. आमेन. देवाक सोडून आनी खंयच्या मनशाक जायना. आनी हें पयलें शिकयणारी वस्तू रे ती म्हटलें मरियमाय. आमेन. तेणी कितें म्हटलें, देवाकूच वाखाणूंक जाय. मरियमायन केन्ना आपणाक वाखाणूंक ना, जुजेन केन्ना आपणाक वाखाणूंक ना, खंयच्या सांतांनी केन्ना आपणाक वाखाणूंक ना, पूण तेंच्यांनी जिव्यान देवाक वाखाणलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय कितें म्हणटा, मरियेन म्हटलें धन्याचें थोरपण म्हजो आत्मो उच वाखाणटा. हाय प्लेस वर्शीप. आमेन. कित्याक तुमची वर्शीप हाय प्लेस जाता? कित्याक तुमी मिडनायट वर्शीप करता? तुमी कंटिन्यू देवाक वाखाणणी दिताली भुरगीं आसात? आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय, समजून घेयात, मरियमायन आपलें जिवीत देवाक भेटयलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मरियमायन आपलें जिवीत देवाक भेटयलें. तेणी देवाक भेटयलें देखूनच देवान ताका चूज केलें. आमेन. आनी ज्या वेळार देवान ताका चूज केलें, देवान आपलो पूत तिच्या कुशवेन ठेयलो. आमेन.
आनी खेरीज भाशेन मरयेक मागीर समजलें ह्यो जो पूत आसा तोच तारक आसा, तेचे वरवींच म्हाका तारण आसा. आमेन. सो मरिय माय जेजू क्रिस्ताक फॉलो करताली. मरिय माय जेजू क्रिस्ताक आपलो देव म्हणून स्विकार केलेलें. प्रेज द लॉर्ड. आयज ती हेवनान आसा, आयज सर्गार आसा. ह्यो म्हाजो बिलीव आसा, म्हाका विश्वास आसा. आयज मरिय माय सर्गार आसा. कित्याक ती जेजूची माय म्हणून न्हू, पूण तेणी जेजू क्रिस्ताक आपलो स्वामी म्हणून स्विकार केलेलें. आमेन. समजून घे, तुमच्या जिवितान जर आमी मरिय मायक रिस्पेक्ट दिता जाल्यार मरिय माय भाशेन वाखाणणी करूंक शिकात. प्रेज द लॉर्ड. मरिय माय पासून देवाक दिन वाचूंक शिकात. मरिय माय पासून मिडनायट देवाक वाखाणूंक शिकात. प्रेज द लॉर्ड. पूण तें आमकां जमना, तें आमकां सजमाना. पूण आमी फकत इतकेंच म्हणटा, आमी मरिय मायचे शीस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मरिय मायचे शीस आसात जाल्यार मरिय माय भाशेन गुणूय जाय. आमेन. मरिय माय भाशेन गुण जाय आनी ती सोबीत आसा. हांव बिलीव ठेयता ती हेवनान आसा. कित्याक आमकां गॅरंटी आसा आमी हेवनान आसाव ती? आमकां गॅरंटीज ना आमी हेवनान आसाव ती. तर मागीर आमी मरिय मायचे सीस कशें जाले? ती हेवनान आसा. मेल्या उपरांत जर तुका हेवन दिश्टी पडोचें ना तर तुका कशी कितें म्हणटाय तुका गॅरंटी आसा? आमेन. कशी कितें म्हणटाय? कित्याक मरिय माय आयज हेवनान आसा. आमकां गॅरंटी ना आमी हेवनान वयतले हांव ती. मागीर आयज ह्या संवसारान रावन आमी करता कितें? मरिय माय हेवनान आसा. पळयात, तें खूब म्हत्वाचें आसा. आयचें जें देवाचें उतर आसा तें कितें सांगता पळयात. देव आत्मो आनी तेच्या बसप्यांनी आत्म्यान आनी सतान भजोवंक जाय. आमेन. फकत दाखोवचें म्हणून देवाक भजूं नाका. फकत कोणी तरी म्हणोंक जाय म्हणून देवाक भजूं नाका. कोणी तरी म्हाका पळोवंक जाय म्हणून देवाक बायबल क्लियर म्हणटा, दार बंद करात आनी देवाक वाखाणात. हालेलुया. आनी ना दिसतलो देव तुमकां आशिर्वाद दितलो. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. पळयात, शिकात देवा थंय संपूर्ण काय सतान वाखाणणी करूं. कित्याक देव आत्मो तेच्या बसप्यांनी तेका आत्म्यान आनी सतान बसोवंक जाय. आमेन. थँक्यू जीजस. हे दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, तुज्या उतरां पासून जी उतरां सार्वकालीक साशणीची जेका सजमाता तो आपलें जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता तो व्हडलें झाड जाता आनी त्या झाडाची फळां दुसरे खाता. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता आनी सदां काळ करतलो. आमेन.